नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. रीण फारीक करपा खातीर सरकारान गॅरंटी रिडेम्पशन फंडाचो घेतला आदार. अंदूच्या अर्थसंकल्पीय वर्साक सुमार 88% कर्जाची जाल्या वाड. जाल्यार 28 ते 29 ह्या वर्सा सुमार 194% जातली वाड. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर धांवते रेल्वे पोंदार पडून एकल्याक आयलें मरण. पुलिसांनी घडणुकीचो केलो पंचनामो. बिरेस्तारची घडणूक. कोण नरकासूर आनी कोण देवाचे भक्त ते गोंयच्या जनतेक आसा खबर. फांतोड्या जाल्ल्या विरोधी पक्षांच्या शक्ती प्रदर्शनाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली प्रतिक्रिया. अंजुणा दर्यादेगेर चालू आशिल्लें राखणेवंटीचें काम पंचायतीन उडयलें बंद. आतां हें प्रकरण राजकारण जाल्ल्यान आमदार आनी थळाव्या मदीं पेटला उतरांचें गैर. मया पशुवैजकी उपकेंद्र करतले सुरू. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोषणा. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान गीर गायीचें केलें पूजन. पर्यटन खात्यान दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारां वांगडा बेकायदेशीर उदका खेळांचेर आळाबंद हाडचे खातीर यत्न केल्यात सुरू. उदका खेळा खातीर एक सारको दर करतले लागू. मंत्री खंवटेची म्हायती. आतां पळयात खबरो विस्तारांत. फुडल्या 5 वर्सांत गोंय राज्याचेर रिणाचो व्हड भार आशिल्ल्यान फाटल्या 15 वर्सांत एकठांय जाल्ले रीण वेवस्थापन करपा खातीर सरकारान गॅरंटी रिडेम्पशन फंडाचो आदार घेतला. सरकारान ह्या आपतकालीन निधीचो वापर करपाच्या नेमांत दुरुस्ती केल्या. 2025 ते 2026 ह्या अर्थसंकल्पीय वर्साक सुमार 88% कर्जाची वाड जाल्ली आसा. हुस्को करपाची गजाल म्हळ्यार 2028 ते 2029 वर्सा हो आंकडो 194% वाडपाचो आसा. हे विशीं गोमंतक दिसाळ्याचे मुखेल प्रतिनिधी अवित बगळे हांणी सविस्तर म्हायती दिल्या. आयकात. सरकारा कडल्यान एक गोष्ट सदांच सांगली वता की आमकां कर्ज घेवपाची जी मर्यादा आसा त्या मर्यादेत आमी कर्ज घेता. ती मर्यादा आमी केन्ना फुडें वचना. म्हणजे लिमीट आसता लोन घेवपाचे खंयच्या गव्हर्मेंटाक ते गव्हर्मेंट ते लिमीट केन्ना एक्सीड करिना अशें सरकार सांगता. गोंयचे सध्या 26,605 कोटी रुपयांचे कर्ज फाटल्या वर्साचे जे फायनान्शियल इयर सोंपले 31 मार्चाक तितले मेरेन आशिल्ले. जेन्ना 1987 स्टेटहूड मेळ्ळे तेन्ना उपरांत गव्हर्मेंटाचो जो एक्सपेंडिचर आसा तो एक्सपेंडिचर गोंय सरकाराक स्वताचो करचो पडटा. खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीनी किंवा खंयच्याय सरकारान जरी सांगलें की सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां हेल्प करता जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी हेल्प आसता ती स्किमीनी आसता आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे जे प्रोजेक्टच आसता तातून आसता. पूण जे सरकाराचे जे डे टू डे जे कारभार आसता डे टू डे ऍडमिनिस्ट्रेशन आसता पगार आसतलो पेन्शन आसतली इतर जे कितें खर्च आसतलो तो स्वता सरकाराकच करचो पडटा. तेका लागून सरकार कित्येक फावटी कर्ज घेता. 26,605 रुपयाचे जे कर्ज हांवें सांगले ते अशाच कारणां खातीर सरकारान कर्ज घेतले. कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट करपा खातीर ते कर्ज घेतले अशें सरकारचे म्हणणे आसा. आता ते 10 वर्सां पयलींचे जे कर्ज आसता जे बॉन्ड्स रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमांतल्यान इश्यू केल्ले असतात ते कर्ज अंदू पेड करपाचे आसा. 10 वर्सां पयलीं जे सरकारान जे घेतिल्ले कर्ज आसा ते अंदू पे करपाचे आसता. तेका लागून आतां सरकारान कितें केलां की नवीन कर्ज घेवप ना कर्ज फेड करपा खातीर. पण तांच्यांनी एक पळवाट काडल्या की एक फंड आसता जो कंटिन्जन्सी फंड असो तेका एक नांव आसता पण ताचें नांव आसा गॅरंटी रिडेम्पशन फंड अशें जशें टेक्निकल नांव आसा. तातूंतली 5% रक्कम भायर काडपा खातीर तेंच्यांनी रूल्स अमेंड केल्यात. फाटल्या बिरेस्तारा ताचें नोटिफिकेशन सरकारान काडलां आनी सरकारान आतां तातूंतलो पयसो हो कर्ज फेडी खातीर वापरतले सरकार. तर असो सरकारचे वेळ कितें आयली तर अंदूचे जो 2025-26 जे फायनान्शियल इयर आसा तातूंत रिपेमेंटचा जो आंकडो आसा तो 88% वाडिल्लो आसा. आनी तुमकां अजाप दिसतली की 28-29 हे जे फायनान्शियल इयर आसा तेन्ना तो आंकडो 194% वाडटलो. 2023-24 990 कोटी रुपया सरकाराक फारीक करचे पडले. 2024-25 800 कोटी रुपया सरकाराक फारीक करचे पडले. 2025-26 म्हणजे अंदू जे आता फायनान्शियल इयर सुरू आसा 1504 कोटी रुपया सरकाराक लोन फारीक करचे पडटले. 2026-27 1320 रुपया
2027-28 1,800 रुपया, 2028-29 2,350 कोटी रुपया, जाल्यार 2029-30 ह्या सालान 2,600 कोटी रुपया सरकाराक लोन फारीक करचे पडटले. ताका लागून आता सरकाराचेर कंटिंजन्सी जो फंड आसा सरकाराचो तातूंतले 5% रक्कम दर वर्सा काडूं येता अशी तरतूद सरकाराक करची पडले. कोण नरकासूर आणि कोण देवाचे भक्त ते गोंयचे जनतेक खबर आसा. जे कोण नरकासूर आसात ते नरकासुरा रातचे जागे जातात आणि दुसरे दिसा सकाळी जे देवाक मानतात तांचो सण सुरू जाता. फांतोड्या जाल्ल्या विरोधी पक्षांच्या शक्ती प्रदर्शनाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान प्रतिक्रिया दिल्या. आज गोरवां पाडवो मातसो उत्सव मातसो जावनी सगळे गोंयचे जनतेक खबर आसा कोण नरकासूर आनी कोण देवाचे भक्त ते. तेन्ना हांवें ताचेर उलोवन कित्याक विटाळ हाडचो. आयज बरें दिसता जे कोण नरकासूर आसा ते नरकासुरा रातचे जागे जाता आनी दुसरे दीस सकाळचे आमचे म्हणजे जे आमी देवाक मानतात श्री कृष्णाक मानतात तांचो सण सुरू जाता. तो आमचो पळय सण सुरू जाला. आनी आयज गोरवां पाडवो त्या निमतान जी माता आसा गोमाता जिचे पासून जी आवयशी सगळे दिता. म्हणजे आमी दोन गोष्टी पयली आसा गोंयांत सगळ्यात भारतांत भितर, एक नाल्ल आनी दुसरी गाय. कारण जशें माड आपले कांयच भायर उडयना जे सगळे दिता तशेंच गायी जी आसा ते आमकां आपले सगळे दिता. अंजुणा कांयसुवा दर्यादेगेर राखणेवंटीचें काम चलिल्लें हे थळाव्यांच्या नदरेक आयले उपरांत बरोच बोवाळ जालो. उपरांत हे काम थांबोवपाचो आदेश पंचायतीन दिला. पूण ह्या प्रकरणाक आतां राजकीय वळण आयिल्ल्यान हो विशय बरोच तापट जाला. कांय समाज वावुरपी खंय खरेंच काम अडोवपाक जाय थंय वचनात फक्त पयशांची सेटिंग करतात असो सणसणीत आरोप आमदार मायकल लोबोन केला. जाल्यार थळाव्यांनी आमदाराच्या ह्या वक्तव्याचेर खर निशेध उक्तायला. आमचो आमदार स्थानिक आमदार दिलाला लोबो तेजो हजबंड आहा मायकल लोबो जो आमचो नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आहा तेणी काल एक स्टेटमेंट केलो की हे बांदता ते कोणाच्या बापायचे न्हू जावं वॉटेवर कोण मोल बांदिना तुमच्या बापान पयशे दिला अशें कितें स्टेटमेंट केलो. तेन्ना कळोन येयलो की हो डॅनियल लोबो तेजो चेडो म्हणून कळोन येयलो आनी थंय हो विशय राजकीय जालो. हो राजकीय विशय करपाचो आमकां काय नासलो. आमकां फक्त गोंयकाराचे अंजुनकाराचे हीच सांबाळपाचे आसले. कित्याक 6 जाणांचे परत एक संकट आमचेर येवपाक नासलो म्हणून आमी हो विशय घेतलेलो. बट हो विशय घेवन आमी फक्त हांगा स्टॉप करपाक गेल्ले. आमी कोण तरी लोकल करता जावं आमदार करता जावं दिल्लीकार करता ह्या हितून येवंक नासले. सो सिंपल ही गजाल आसली. बट राजकीय केलें पॉलिटिसायझेशन केलें ह्या आमदारान. सो आमी हेजेर निशेध करतात. हो प्रोजेक्ट चालू आसा म्हणजे वॉल बांदपाचें. आतां म्हाका विचारपाचें आसा हो जो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा हितून WRD म्हाका दिसता मोर देन 50 lakhs कितें तरी 78 lakhsचो प्रोजेक्ट हो गव्हर्मेंट कित्याक स्पेंड करता. आयज हांगासर जे आपलो गांव सांबाळपाचो आनी दुसऱ्यांचे गांव कबार करपाचे आयज हे एग्जाम्पल तुमी सेट करतात. तुम्ही इलिगल करता आणि इलिगल लिपोवपाक लागून दुसऱ्या पक्षान उडकी मारून वयता म्हणून सांगता हे चुकीचे आसा. तुम्ही हे बांदपाचेच पयलीं बंद करा. दर्याच्या कुशीक कितलीशीच मिटर सोडून मागीर बांदप हे कित्याक बांदले. प्रत्येक विशयाक जर तुम्ही खोटे उलयता प्रत्येक विशयाक आमी उठून येवपाचे. तुमकां राखणदार म्हणून केल्या मरे. तो म्हणटा न्हू बापायन हो बापायन न्हू हो कोणाचो बीच बापायचो न्हू हो आमी राखला तर आमी राखतले. फुडें येयल्ले फावटी आमी भायर सरतले. जितले बिचार हे कितें कन्स्ट्रक्शन येत न्हू आमी येयल्ले फावटी हिंगा भायर सरतले. हो कोणाचो बापायचो बीच न्हू. काडून तो गांव विकतलो. सो हे खंय तरी बंद करपाक लागून आयज आमी हांगा मुद्दाम येयल्ले. हेचेर कंप्लेंट फायल करपाक जाय फुडें वचपाक जाय. ते आमी वयतले लोकल्स आसतले लोकलांच्या वांगडाच आमी आसतले आनी लोकलांकूच आमी सांगतले की तुमी फुडें वचा आमी तुमच्या वांगडा आसतले. अंजुना वागातोर there are very few good activists and there are some people who are trying to show themselves that they are activists. जेन्ना खऱ्यांनीच काम बंद खंय वचून करपाक जाय थिंगा ते वचना. थोडे जाण वयता आनी सेटींग करता पयशांचे सेटींग. जे प्रॉपर्टी भायले लोक जेन्ना म्हणटा म्हणजे आमचे गोंयकार लोक जेन्ना म्हणटा की आमी लोकलाक प्रॉपर्टी विकतले आनी जो तर लोकल घेता हांव आसूं लोकल आनी कोण आसूं लोकल आनी प्रोटेक्शन वॉल बांदता जाल्यार हेंचे पोटान कित्याक दुखता कोणाच्या पोटान दुखता. म्हाका ते पयलो प्रश्न आहा हो. इफ वी हॅव टेकन परमिशन फ्रॉम वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट जर आनी कोणाक जर बांदलेली जाय जाल्यार तेणी येवचें. आमी हिल कटींग करिना. देर इज नो हिल कटींग गोईंग ऑन. वी आर रिटेनिंग आवर प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीची सगळी माती व्हांवन गेल्या ती आमची फॅमिलीची प्रॉपर्टी. आमी जो तर कोण तरी इकता आनी तो म्हणटा आपूण गोंयकाराकूच इकतलो जाल्यार एक गर्वाची गजाल न्हू. तेणी खुशी जावपाक जाय. हे जे कोणाचे पोटान दुखता, एक 4-5 जाण कोण 10-15 जाण येयल्ले तेंचे पोटान जे दुखता, हे सगळे जाण गोवा हे मेन गोवा काबार करपी लोक हेच. आनी कोणाचेर घालता की पॉलिटिशियन दिल्लीकाराक हेल्प करता म्हणटा. सी दे आर आवर लोकल बॉयज अँड लेडीज whoever came. One lady came and some men came. They are local people. They are being misguided by 4-5 people. 4 ते 5 लोक तांकां मिसगायड करतात की कितें तरी व्हडलो खंय कडेन आतां कितें स्टेटमेंट आयकला आनी कितें व्हडलीशी मॉल येता खंय थिंगा. कसले बाबा मॉल येता? तुज्या बापायन आमकां मॉलाक घालपाक पयशे दिल्यार आमची रिटेनिंग वॉल येता थिंगा. सो आमचे ते बिझनसाचे पयशे एक आमी कितें कोणाक चोरून नागोवन ते पयशे हाडूंक ना. ताका सांगूंक सोदता हांव कोण तो उलयता चड पळय तो बाबा आमी गोंयकार आनी तुका जर तर ती दादागिरीची भाशा करपाक जाल्यार तूं म्हाका सांग, हांव जाय थिंगा येता म्हणून तुका ताका त्या मनशाक कोण तो. हांव ताका तेजें नांवूय येवना पूण तो दादागिरीची भाशा उलयता सोशल मिडियाचेर. हांवें आयकला तेजी भाशा. मया पशुवैजकी उपकेंद्र सुरू करतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. मये वाठारांत नव्यानूच स्थापन केल्ल्या सातेरी दूध उत्पादक केंद्राच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हजर आशिल्ले. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी गीर गायीचें पूजन केलें. की आमचे एक वेटरनरीचे सब सेंटर हांगा जावचें. म्हाका दिसता वेटरनरी सब सेंटर आमचे कारापूर आसा आनी दिवचल आहा. ओके, तर मया गांवांत जर डेरी आनिकूय मोठ्या प्रमाणात वाडल्यो आनी खरीच जर गरज आसत जाल्यार ते सब सेंटरूय बी वेटरनरी आमचे डॉक्टर्सांक येवन पळोवपाक लायता आनी तेय सब सेंटर तांच्या खातीर हांगासर स्पेशली दिता. सातत्यात आज पाडवो आमी गोपुजन सगळ्यांनी केलां. आमी हांगासर गोपुजन ह्या कार्यक्रमाची सुरवात केली. गोंयांतली कपिला गाय हाजेर खरें म्हणजे आमच्या ICRान रिसर्च करून ती कपिला गाय पयलीं जी फक्त 1.5 लिटर दूध दिताली ती कपिला गाय आज 9 लिटर दूध दिवपाक लागल्या. कपिला गायचें दूध हेंय तितकेंच इम्पॉर्टंट आसा म्हणून प्रयोग म्हणून जर खूब जाणांनी सुरवात केली. कारण आमी फाटले आमचे गव्हर्नर आसतना श्रीधरन पिल्लेजी हांच्यांनी गोशाळा थंय सुरवात केल्यो. स्पेशली कपिला गाय थंयसर दवरल्या. ओके, बऱ्याच जाणांनी पळयलें की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी गोपुजन करून पाडूक आनी गाय आपल्या घरात दवरल्या उपरांत म्हणजे पॉझिटिव्हिटी गायची कितल्या मोठ्या प्रमाणात आसा हें आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा. त्या खातीर गाय आनी गाय पासून आशिल्ले प्रॉडक्ट ताणें म्हटल्या त्या प्रमाणे जर प्रत्येक व्यक्तीन जर सुरवात केली आपल्या गांवांत आसलेली पडीक जमीन आपूण लागवडी खाली हाडटलो जाल्यार म्हाका दिसता हें पॉसिबल आसा. आनी ताका लागून सरकाराचो तेंको ज्या पद्दतीन जाय हांवें सांगपाची गरज ना, कारण आमच्या WRD मिनिस्टरांनी सांगलां, पेमेंट सिटींनी उलयता आसतना सांगलां, जावं ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जावं ते वेटरनरी डिपार्टमेंट, जावं ते WRD डिपार्टमेंट, ह्या सगळ्यांच्या मार्फत तेंको तांकां मेळटलो. बट फुडाकार आमच्या तरणाट्यांनी घेवपाची गरज आसा. स्वावलंबी जातले जर जायत, स्वयंपूर्ण जातले जर जायत, जे आमची भावना अंतर्मळ आसा आमच्या मुख्यमंत्र्यांची, एकच विशय आमी प्रामुख्यान व्हरतलो आनी तो विशय म्हटल्यार आमचो शेती वेवसाय. आमचो शेती वेवसाय आनी शेतीक एलायड जितले म्हणून एक्टिविटी आसात त्यो सगळ्यो एक्टिविटी आमी मुखार व्हरच्यो पडटल्यो. आमी अशें म्हणून जावचें ना आनी आमकां लेबर मेळनात, आमकां हें मेळना, आमकां तें मेळना. हांवें पयर सहज एक हिशोब घेतलो. कोल्हापुरांतल्यान जवळ जवळ 30 ते 40 मशिनां आयलीं गोंयांत शेत रोवपा खातीर. 30 ते 40 मशिनां. 40 मशिनाचो पयसो खंय? महाराष्ट्रांत गेलो, कोल्हापुरांत गेलो. आनी म्हूण मशीन सुद्दां पयलीं ती आमगेल्या भुरग्यांनी घेवपाची, ती चलोवपाची तयार दवरची पडटली. आसा ते 10,000, 15,000, 20,000 भुरगे फक्त म्हणपाक लागले जर जात की म्हाका सरकारी नोकरी, म्हाका सरकारी नोकरी, म्हाका सरकारी नोकरी. लक्षांत घेयात, तातूंत भितर कुटुंब जें आसा पळय न्ही हें कुटुंब फाटीं उरतलें. कारण सगळ्याक सरकारी नोकरी जी म्हणटा पळय न्ही ती शक्यच ना. पूण सगळ्याक वेवसाय जो म्हणटा पळय न्ही तो शक्य आसा आनी तो म्हटल्यार शेतीच्या माध्यमांतल्यान. हांवें थारायलें आसा, सुदैवान म्हजे कडेन फाटल्या 3.5 वर्सांक WRD डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तातूंत भरपूर उदक आसा. उदकाची आमी नियोजन बरें केल्लें आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार हांवें थारायलें आसा की म्हजे जे इंजिनियर्स आसात, म्हजे जो
सरकारी कर्मचारी आसा जवळ जवळ 200 पयर घेतल्या आमी नवीन, त्या सगळ्यांच्या माध्यमातून थारायला की 10,000 हेक्टर, लक्षात घ्या आंकडो परत सांगता हांव, 10,000 हेक्टर जमीन नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा आमी विकसीत करपाक थारायल्ले आसा. पर्यटन खात्यान थळावे पंचायत आनी दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारां वांगडा बेकायदेशीर उदका खेळांचेर आळाबंद हाडचे खातीर यत्न सुरू केल्यात. उदका खेळ उद्देगांतल्या बेकायदेशीर तिकेट विक्री आनी दलालांचेर आळो हाडपा खातीर यत्न सुरू केल्यात. तशेंच राज्यांत उदका खेळा खातीर एक सारको दर लागू करतले म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हायती दिली. हे विशीं बुधवारा मंत्री रोहन खंवटेन थळाव्यो पंचायत तशेंच आमदारां वांगडा बसका घेतली. Water sports is one of the major part when traditional Goans have been running. So the major issue was regarding uniformity of rates to all the water sports associations throughout the state of Goa. ते आम्ही तांकां सांगिल्लें तुमी रेट युनिफॉर्म तुमकां दिसता तशें करात, बट नॉर्थ टू साऊथ हॅज टू बी युनिफॉर्मली प्रिवेल्ड. ताज्या प्रमाणे तांणी जी रेट्स दिल्ल्यो त्यो रेट्स आमी गॅझेट नोटिफिकेशन करून तांकां परत सर्क्युलेशनान केल्यो. So uniformity of rates which will be followed by all the water sports associations in Goa has been done. The challenge is right now the business within Goa and the illegalities which are happening by certain travel agencies. Certain travel agencies which are there, they tanka jo whether online or whether they are having their offices here are not given permission to sell any water sports. ताज्या खातीर आयच्या आमी डिसायड केला the tourism department will enforce along with the local panchayats and the associations without disturbing the tourist of their experience. हे पहिले कप जावपाची गरज आसा. मिनिस्टरान हे वॉटर स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटी सिरियसली घेतलेली आहा आणि इवन शॅक आणि हे टाउट्स जे इलिगल टाउट्स जे भोंवता आणि कस्टमरांक फटयता आणि आमचे सोशल मिडियाचेर गोंयचें नांव बदनाम जाता ट्युरिजमाचेर, हे बंद जावपा खातीर केलां. इट्स अ गुड मूव by the Department of Tourism and all the stakeholders. Stakeholders म्हणजे हे आता वॉटर स्पोर्ट्स स्टेकहोल्डर्स, सेपरेटली मागीर शेक ओनर्स, फिशरमॅन आहा, हे सगळे स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री. So if we all work together, then only you can push them out. Some people who are coming in the state of Goa thinking they are going to make every day 5,000, 10,000. ते खाली येतात लुटपाक, ट्युरिस्टांक लुटता आणि फायनली बदनाम कोण जाता, हे वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर जावचे न्हू म्हणून हे सगळो प्रयत्न चालू आहा. त्या खातीर कोस्टल आमदार हिंगासर जे वॉटर स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटी थंय चालू आहा, जे आमचे बाब केदाराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा, शोले हिंगा आहा, अंजना वागोदर कलंगूट. सो वी आर द मेन पीपल हू actually requested tourism minister that you need to take up this issue because it is finally coming on the beach and they are the monitoring people and we have to overall see that customer goes with a good experience from the state of Goa. गोरवांच्या पुजेंतल्यान सकारात्मक उर्जा मेळटा. गोरवांची राखण करपा खातीर गोशाळा सयत समाज वावुरपी तशेंच संस्थांनी फुडाकार घेवचो. हाका लागून रस्त्यार येडपी गोरवांचो आंकडो कमी जातलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोशाळांक सगळ्या प्रकारची मजत करपाक सरकार तयार आसा अशें आश्वासन मुख्यमंत्री सावंतान दिलां. बुधवारा कुडणे साखळे गोमांचल गोशाळेंत पाडव्या निमतान मुख्यमंत्र्यान गोरवांची पुजा केली. दिवाळेचो सण खूब मोठ्या उत्साहात आमी जशें म्हणटा की दिवाळी, लक्ष्मी पूजन, पाडवो आणि भाऊबीज खूप व्हडा प्रमाणात साजरो करता. न चुकता हो पाडव्याच्या निमित्तान स्वताच्या गोमांचल ह्या फार्माचेर घेवन गायची पुजा हांव दर वर्सा करता. म्हाका दिसता गोरक्षण करप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी त्या निमित्तान गोरक्षणा खातीर सगळ्यांनी फुडाकार घेवचो. सरकारानूय फुडाकार घेवन गोशाळा खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सपोर्ट करीत आसा. अजूनय बी गोशाळे खातीर सरकाराचो सपोर्ट करपाचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायत, म्युनिसिपालिटी आनी सामाजीक संस्था हांच्यांनी फुडें येवन गोरक्षण करचें, जेणे करून गायी ज्यो रोडार आसात, बिचार आसात, ह्यो गोशाळेनी वयच्यो. हाच्या खातीर आमी जायतो सपोर्ट करीत आसा. गो पुजेच्या निमित्तान, गो संवर्धनाच्या निमित्तान आमी ताका म्हणटा की प्राकृतीक शेती ही खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें वचूंक शकता. हाजो जर इम्पॉर्टन्स समजून घेतलो आसत जाल्यार बायोगॅस आसतलो, प्राकृतीक शेती आसतली आनी पंचगव्य प्रॉडक्ट आसतले. हाज्या सारकिल्यो वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो आमकां गोशाळेच्या निमित्तान करपाक शकता. गोंयांत गो संवर्धन आनी गोशाळा चलोवपी हांचे सगळ्यांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी आयच्या पाडव्याच्या निमित्तान
गोपुजा करून आयच्या दिसाची हांवें सुरवात केल्या. हांव देवा लागीं मागता की गोसंवर्धन हें पुराय भारतभर खूब मोठ्या प्रमाणात जावचें आनी गायीची पुजा केल्या उपरांत एक पॉझिटिव्हिटी आनी मनाक प्रसन्न आनी आनंद हो जाता. सातत्यात सगळ्या जाणांक अशाच पद्दतीचें प्रसन्न आनंदी वातावरण उरचें इतकें देवा लागीं मागता. आनी परत हांव दिवाळी आनी पाडव्याच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. होणा सत्तरीत नरकासुराची रात जगयतना निर्माण जाल्ल्या गोंधळ प्रकरणात आनीक 5 जाणांक अटक केल्या. ह्या 5 जाणांक बुधवारा उत्तर गोंय सत्र न्यायालयात हाजीर केले उपरांत तांकां 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. ह्या प्रकरणात मंगळारा 3 जाणांक अटक केली आनी बुधवारा 5 जाणांक अटक केल्ल्यान ह्या प्रकरणात आतां वट्ट 8 जाणांक अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास अजून सुरू आसा. नमस्कार. होंडा सत्तरी हांगातले नरकासूर प्रकरणी सध्या 8 जाणांक अरेस्ट केलेले आसा आणि मंगळारा 3 जाणांक न्यायालयान हजर केले आसता. तांकां 3 दिसांची पोलीस कोठडी दिल्ली. तशेंच 5 जाणांक आयज बुधवारा म्हापशा हांगासर न्यायालयान हजर केले आसता. तांकां 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी दिलेली आसा. आतां पर्यंत 8 जाणांक अरेस्ट केलेले आसा. तशेंच आतां खुबशे जाणांक पोलिसांनी चवकशी खातीर आपयल्ले आसा आणि तशेंच तांकां डिटेन सुद्दां केलेले आसा. पोलिसांनी जे 8 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा हे तेंच्यांनी जी पंचायत एरियान जी CCTV कॅमेरा आसा ह्या कॅमेराचेर लोकांनी पळोवन तेंच्यांनी लोकांक सध्या ताब्यात घेतलेले आसा. तशेंच जे चवकशी खातीर तेंच्यांनी डिटेन सुद्दां केलेले आसा. एकूण 8 जाणांक सध्या अरेस्ट केल्ले आसा आणि जो सरपंच आसा तेजे सुद्दां नांव आयिल्ल्या कारणान तेका सुद्दां अरेस्ट जावपाची शक्यता आसा. आणि पोलिसांनी मेळिल्ले म्हायतीनुसार पोलीस सांगता की शिवदास माडकर ह्यो गेल्या 2 दिसांच्यान फरारी आसा आणि तेजे लोकेशन आसा हे आमी ट्रेस करता आणि तेजे जे लोकेशन केन्ना केन्ना महाराष्ट्रान सुद्दां मेळिल्लें आसा आणि आमी तेज्या शोधान आसा आणि तेका बेगीनाच आमी तेका अरेस्ट करतले अशें पोलिसांचें म्हणणें आसलें. मात बुधवारा सांजे वेळाचेर विनायक परब ह्यो शिवदास माडकर हेज्या वकिलान वाळपे पोलिसान येवन एंटीसेप्टिक बेला खातीर जे एप्लाय केल्ले तेजे अर्ज हाडून आतां तेणी सादर केल्लो आसा आणि तेका एक दिलासो मेळ्ळो आसा. न्यायालयान सध्या दिवाळीची सुटी असल्या कारणान जे उत्तर गोवा प्रथम सत्र न्यायालय आसा त्यांनी तेका सध्या 27 तारखेपर्यंत दुसरी हियरिंग दवरलेली आसा आणि ह्या हियरिंग दरम्यान जर तेका पोलिसांनी अटक केले जाल्यार 20,000 जे बॉन्ड दिवन तेका बेल मेळटली अशें न्यायालयान सांगलेलें आसा. तेका लागून आतां जे अर्ज आसा ह्यो विनायक परब ह्या माडकर हेंच्या वकिलान सध्या पोलिसांन सादर केल्लो आसा. तशेंच बाकीचे जे कृष्णा गांवकर आसा पण सध्या हेजे सुद्दां एंटीसेप्टिक बेल वकिलान सध्या सादर केल्ले आसा. तेका लागून तेंकां दोगांक दिलासो मेळ्ळो आसा. तशेंच पोलिसांनी जे चवकशीचें सत्र आसा हें सुरू केल्लें आसा. तशेंच आजुनूय कोणा खूब जाणांक अरेस्ट जावपाची अशी म्हायती पोलिसांनी दिल्ली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. नरकासुरा दीस होणा पुलीस आउटपोस्टाचेर घडिल्ल्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दुबावितांचो कांयच संबंद नाशिल्ल्याचो दावो आमदार देविया राणेन केला. तशेंच ज्या मनशान पुलीस कंप्लेंट केल्ली ताका खंयच्याय गजालींनी आक्षेप घेवपाची संवयूच आसा अशें स्पश्टीकरण आमदार देविया राणेन दिलां. आयकात तिचें म्हणणें. रिझन आशिल्लें कितें तो पळय जो कंप्लेनंट आसा न्ही तो ही इज अ हॅबिच्युअल कंप्लेनंट म्हणटा तसो. ही इज नोन इन द होंडा पंचायत एवरी सेकंड पर्सन नागरिकाक त्रास करता तो. बारीक बारीक हाजेर कंप्लेन करता लोकांचे इलिगल हाऊसेस आणि कोणाचे कितें कितें चालूच आसा ताचे कितलेशे 100 कंप्लेन्स आसा इदर इन पंचायत और इन द पुलीस स्टेशन. आणि ताजे रेकॉर्ड्स आसा तो कंप्लेनी करता आनी मागीर त्या मनशाक फोन करता फॉर एक्स्टॉर्शन. सो ही इज नोन टू बी अ हॅबिच्युअल कंप्लेन करपी आनी एक्स्टॉर्शनिस्ट. सो ही ताजी मोडस ऑपरेंडी आणि ही डीड द सेम थिंग दॅट. आमकां खबर आसा नरकासूर म्हणटा ते दिवाळी आमचे जे उत्सव आसा गोंय राज्यांत नरकासूर आसूं दिवाळी आसूं गणपती आसूं क्रिसमस आसूं की ईद आसूं खंयच्या समाजाचे आसूं दीज आर व्हेरी बीग फेस्टिवल. लोकांची भावना आसतात जिंकतात तातूंत आणि ह्या फेस्टिवलाच्या टायमार एंड इट इज अ फेस्टिवल नरकासूर एक्चुअली आमकां सगळ्यांक खबर 4 पर्यंत चालू आसता. सो यू आर अलाउड टू प्ले द म्युजीक आनी येदे व्हडलें इट्स अ बीग थिंग हॅपनिंग. सो वेन दॅट इज हॅपनिंग ही वेंट अँड कंप्लेन की म्युजीक चालू आसा नरकासुराचो आवाज येता आनी कितें येता फायर क्रॅकर्स. सो ऑल द टायम इज कंप्लेनिंग
सो ही वेंट टू द पुलीस स्टेशन. पुलिसांनी काडलें, म्युझिक बंद केलें. भुरगे कितलेशे खंय भुरगे आशिल्ले हू आर डुईंग नरकासूर आनी हे सगळे एजिटेटेड जाले. एज इट इज दे आर फेड अप ऑफ दीस पर्सन. सो हे सगळ्यांनी ॲट दीस टायम रिलिजियस सेंटिमेंट्स जेन्ना दुखवता मनशाचे आमी पळयलां अशें मातशें जाता. I know that law shouldn't be taken in your hands, and I'm not for it. की जे ताणी कोणे केला पळय, पण हांव कितें म्हणटा पुलिसा कडेन, तूं करेक्ट कल्प्रिटाक यू फायंड आउट, गेट युअर CCTV फुटेज इन प्लेस, सी बाबा एक्चुअली कोणे तुजे हाका फायर क्रॅकर्स गेल्या. police, what the way the police have gone on, whether it is the local PI की PSI, they have just gone म्हणजे bonkers म्हणतात तशे कोणाकय पिकअप केल्या ल्हान ल्हान स्कुलाच्या भुरग्यांक पिकअप केल्या आनी वाळपय पुलीस स्टेशनाचे व्हेले. ऑन वॉट ग्राउंड्स? बिकॉज दे वर देर स्टँडींग अँड वॉचिंग. नरकासुराचो टायम, दिवाळेचो टायम, नॅचरली देर आर गोइंग टू बी 400 पीपल देर. जे कोण पासर्स बाय वता, बायकाचेर वता, बाबा पळोवपाक कितें चल्लां तांकां, बिकॉज दे वर सीन ऑन द CCTV फुटेज ऑन द बायक, तांकां उखल्ल्या पुलीस स्टेशनार व्हेल्या. नाव आतां पळय 8 लोकांचे जे कंप्लेनी केल्या, अर्द ते लोक थंय, थोडे लोक थंय नाशिल्लेच, अर्द लोक दे वर पासर बायज हू आर गोईंग दॅट सायड टू सी अँड स्टॉप बाबा कितें चल्लां काय म्हणून. सो एक्चुअल कल्प्रिट्स दे हॅव नॉट फावंड आउट. सो हांव पुलिसा कडेन मागता, यू गेट युअर फॅक्ट्स रायट. बेश्टेच लोकांक, कोणाकय लोकांक उखलून यू कांट पुट देम इन द पुलीस स्टेशन. You can't just actually see your CCTV footage and then talk ki baba bestes. You can't just pick up anybody because you are not finding the correct culprit. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर, हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान, गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो तेंचो एक मेन ऑब्जेक्टीव आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक गोमंतक. तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी दिता. दिवाळी ही उजवाडाची परब. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक दिवाळेच्यो परबी. दिवाळी सगळ्या तना मनान आमी उजवाड निर्माण करया, गोंयाक मुखार व्हरया, गोंयाक उजवाडाचे दिकेन व्हरया
आमकां नवें गोंय निर्माण करपाचें आसा, आमकां नवी ज्योत निर्माण करपाची आसा, नवो उजवाड. ह्या उजवाडाचे दिकेन तुमकां व्हरपी नवी दिवाळी आमी मनोवया. आमकां सगळ्यांक नवी दिवाळी मनोवपाची आसा, उजवाडाची नवी परब, सगळे कडेन उजवाड पेटोवपी, काळजां मनांत उजवाड पेटोवपी ही दिवाळी. तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी दिता. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी. हाय हॅलो नमस्कार. तुम्ही पळयतात दिवाळी स्पेशल एपिसोड विथ साईदत्त कामत ऑन गोमंतक टीव्ही. सगळ्या पयलीं तुमकां दिवाळेची हुनहुनीत परबी. नरकासुराक मारून आमी वायटाचेर जैत मेळयलें आनी दिवाळी सादर केली. पूण ही दिवाळी फक्त एक दिसाची न्ही, तर दिवाळी आनी हो उजवाड सदांच तुमच्या जिवितांत उरचो अशें हांव देवा कडेन मागतां. पूण एक गजाल तुमी नोट केल्ली जाल्यार म्हाका खबर ना, हांवें जाल्यार सामकी नोट केल्ली. ह्या वर्साचे नरकासूर सामके पेजाद, गिरेस्त, डिझायन सामको त्या भशेन. डोनेशन मातशें चड पावलो न्ही रे. इलेक्शन फक्त 1.5 वर्साचेर येवन तेकला आनी ताजे खातीर नरकासूर आनी राजकारण दोनी सामकी मिक्सअप जावन कॉम्बिनेशन बरें जालां. आनी फुडल्या वर्साक हाज्या परस आमकां नरकासूर बरे पळोवपाक मेळपा आसात. देशांतल्या वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी, वेगळ्या वेगळ्या शारांनी लोक दिवाळी वेगळ्या वेगळ्या तरेन मनयतात. तशीच गोंयाकय बी दिवाळी पारंपारीक पद्दतीन मनयतात. एक बारीक अशी झलक हांव तुमकां सद्याक दाखयता दिवाळेची. इंग्लिशेन न्ही एक म्हण आसा, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड. एक्चुअली तशें जर पळोवपाक जर वचत, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड इज मनशालो कर्मा, मनशाली पापां. पूण दिवाळेच्या वेळार वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड इज सोनपापडी. काल म्हगेली मावशी म्हाका सोनपापडी घेवन आयली. खंयची सोनपापडी? तीच सोनपापडी जी हांवें 4 दीस पयलीं म्हज्या मामाक दिल्ली. आतां जालें अशें, म्हज्या मामान ती सोनपापडी व्हेली, दुसऱ्या मामाक दिली. दुसरे मामान ती सोनपापडी काडली, म्हज्या व्हडले मावशेक दिली. व्हडले मावशेन ती सोनपापडी काडली, म्हज्या दुसऱ्या मावशेक दिली. आनी दुसरी मावशी तीच हांवें जी पळय मामागेर सोनपापडी व्हेल्ली ती घेवन परती म्हज्या म्हऱ्याक आयली. म्हणजे वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड इज सोनपापडी ओनली ड्युरिंग दिवाळी. सोनपापडी देते सब है, खाता कोई नहीं. जेन्ना पळय खंयचे सण येतात तेन्ना सगळे मंत्री आमदार एकामेकाक परबी दितात. आमचे गोंयचे मंत्री आमदार तर व्हॉट्सएप कॉल किंवा एक बारीक सारीक फोन करून परबी दिता आसतले. पूण आमचो दोतोर मात वर्सान वर्स मोदीजीक व्हिडिओ कॉल करूनच परबी भेटयता, खास करून दिवाळी आसता तेन्ना. आनी ह्याही दिवाळीच्या निमित्यान आमच्या दोतोरान मोदीजीक फोन केलो, व्हिडिओ कॉल केलो आनी ताजी एक बारीक अशी झलक हांव आतां तुमकां दाखयता. पळोवया दोगांयच्या मदीं कितें उलोवप जालें तें. नमस्कार प्रमोदजी, हॅप्पी दिवाली. नमस्कार मोदीजी, हैप्पी दिवाली तुकाय बेत. बताइए गोवा में क्या हाल है? मुझे घर स्कीम के बाद सुना है कि इस दिवाली पर आप गोवा के लोगों के लिए एक नया तोहफा भी लेके आए. म्हजें घर जालें मोदीजी. ह्या दिवाळेक आमी गोंयकारा खातीर नवी स्कीम जाहीर करता. म्हजें घर स्किमी फाटल्या नवी स्कीम जावन आसा म्हजी बायल.
मतलब मुझे घर स्कीम के अंतर्गत जिनके घर इलीगल थे वो आपने लीगल करवाए, मुझे बायल स्कीम के अंतर्गत जिनकी बीवियां इलीगल है वो दादा मोदीजी तशें न्ही म्हजी बायल स्कीम म्हणजे एक गोंयकार एक बायल, पुदो खंयचोच गोंयकार आंकवार उरपाक जायना म्हणून तर माझ्या सरकारान ही स्कीम काडलेली आसा. दिवाळी जातकूच तुळशीचें लग्न जातले आणि मागीर सगळ्याक लग्न आमकां पळोवपाक मेळटली आणि हेज्याच निमित्तान म्हजो खंयचोच गोंयकार आंकवार उरपाक जायना, प्रत्येकाचें लग्न जावपाक जाय. हेजी दखल आतां आमचें गोंय सरकार घेतले. गोंयच्या सगळ्या आंकवार चल्यांक भिवपाची गरज ना. म्हजी बायल स्किमीच्या अंतर्गत सगळ्या चल्यांक बऱ्यापैकी बायल मेळटली, ही दखल आमचें सरकार घेतले. वाह प्रमोदजी वाह, क्या स्कीम है. मुझे घर हो या मुझे बायल हो, गोवा के लोगों के लिए भिवपाची गरज ना. मेरे तरफ से आपके परिवार को, पूरे गोवा के लोगों को मैं दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. फाटल्या गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीक पळय जेन्ना रमेश बाब तवडकर स्पीकर आशिल्ले तेन्ना एक दीस अकस्मात सामको बोवाळ. कोण म्हणटा दिवाळे खातीर हे फोव जाय, कोण म्हणटा दिवाळे खातीर ते फोव जाय, कोण म्हणटा दुधातली फोव बरे, कोण म्हणटा रोसातली फोव बरे. तातूंत भितर कोण तरी उबो रावन सांगता की आमाड्याचीच गरम बरी. आणि अशीच ही भासाभास जी पळय चालू उरली, शी खरें सांगता इट वॉज द मोस्ट एंटरटेनिंग सेशन. आता एक्झॅक्टली कितें जालें हे आमकां आतां दिवाळी आयली म्हणटकीर मातशी याद जाली, ते आतां पळोवया. स्पीकर सर, पयलींच्या तेंपार फोव बरे सामके दिवळ मेळटाले. आज कितें जालां स्पीकर सर, हे फोवांक भितर फातर, मुयो उयो किडे, तांदूळ आनी गंव मिक्स, हे कितें स्पीकर सर हे. म्हणजे सारखे वेचता आसतना तशेंच फोव खाले जाल्यार आमी डायरेक्ट चलयार वचपाचें. आनी सरकार कितें करता, मुख्यमंत्री कितें करता, ताका दिश्टी पडना हे फोवान कितें आहा तें. कितें करता हे पळय स्पीकर सर, तो पळय म्हणटा पळय न्ही, फोव घरा कडेन व्हरतकच कोणूच तशा तशें करून खायना. पयलीं ते वेचता आनी वेचून जातकच मागीर बऱ्यापैकी पद्दतीन निवळ करूनच फोवाचे जे आयटम्स आसता, म्हणजे बटाट फोव जावं दी, दुधातले आसूं दी, रोसातले आसूं दी, हे फोव आमी करता. म्हणजे तेका ते स्पेशल सांगपाची गरज ना. बारीक बारीक गजाल्यो खंय खंय ते फातर बुयो उयो म्हणटा पळय न्ही, ते आमकां पयलींच्यान फोवांनी दिश्टी पडटा आनी ते निवळ करूनच मागीर ते फोव खावपाचे आसता. बरें आहा स्पीकर सर. दुसरी गजाल म्हणजे आमी दिवाळेक जे उठणे पळय लायतात, सुगंधी उठणे म्हणटा, पूण स्पीकर सर ताका वास पुसून येना. आमी ते लावपा जाय म्हणून लायतात. एक कितें गुलाबाचो वास म्हणून आसता, चंदनाचो वास म्हणून आसता. दिवाळी आमची कितें वास सुद्दां सारको येना, ते हांगा घश्टिल्यार सगळें सकल पडटा. म्हणजे न्हावपाक मजा येना स्पीकर सर. आनी मुख्यमंत्री कितें करता ताका कळना ही कसली उठणी बाजारात मेळटा ती. मुख्यमंत्र्यान हाजेर उत्तर दिवंक जाय गोंयकारांक. स्पीकर सर, उठणे जे आसा पळय न्ही, ते बरो वास येवपा खातीर किंवा अशें तशें म्हणून ते कोण लायना. उठणे ते परफ्यूम दितो आनी बॉडी स्प्रे. श्रीकृष्णान नरकासुराचो वध करतकीर तो घरा कडेन जेन्ना आयलो, आमच्या गोंयच्या पद्दतीन ताका फोव दिले आनी त्याच प्रमाणे न्हाता आसतना तेल लायले आनी उठणे सारयले. हे तुका खबर आसा मरे. हे पयली पद्दत जी आसा ती आमी पाळपाची गरज आसा. वास कसो येता ती पद्दत पाळपाची गरज ना. हांव परत एकदां सांगता. बरें हे सोड. आतां एक म्हत्वाचो प्रश्न स्पीकर सर आहा. हालीं तेंपार लोक नरकासूर पळोवपाक वता, पूण बरें सादरीकरण अशें जालें की ताळयो मारना म्हणून हांवें पयर एकट्याक विचारलें, अरे नरकासूर म्हणल्यार पळयता आसतना ताळयो कित्याक मारना. तर तो म्हाका सांगता, आवयन खंय सांगला, कोणाल्या मरणा वता आसतना ताळयो मारपाक जायना म्हूण. नरकासुराचें मरण पळोवपा आयला न्ही रे काय म्हूण तो म्हाका विचारता. हे कितें रे, चल्ला कितें रे बाबा हे. कसली उत्तरां आनी कसली हांगा फगाळां जाल्ल्या. नरकासूर हो वायट आहा हे लोकांक कळपा जाय. बरो न्ही तो. स्पीकर सर,